Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन पळयतशिले सक्कडमगेल वीक्षकांक आत्मीय नमस्कार. वीक्षकांनो आयचे एपिसोडांतू आम्ही उत्तर कर्नाटकाचे कुमटा गांवाचे श्री वेंकटरमण देवस्थान पळयतसची कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश 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 कठारिधारी वीर वेंकटेश चक्रधारी वीर वेंकटेश कठारिधारी वीर वेंकटेश चक्रधारी वीर वेंकटेश दानवांतका वीर वेंकटेश भक्तरक्षका वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश अरविंद नयन वीर वेंकटेश सुंदर वदन वीर वेंकटेश अरविंद नयन वीर वेंकटेश सुंदर वदन वीर वेंकटेश वज्र किरीटधारी वीर वेंकटेश मनोहर रूप वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश श्रीदेवी रमण वीर वेंकटेश भूदेवी रमण वीर वेंकटेश श्रीदेवी रमण वीर वेंकटेश भूदेवी रमण वीर वेंकटेश पद्मा रमण वीर वेंकटेश लक्ष्मी रमण वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश आपद्बांधव वीर वेंकटेश अनाथ रक्षक वीर वेंकटेश आपद्बांधव वीर वेंकटेश अनाथ रक्षक वीर वेंकटेश भक्तवत्सल वीर वेंकटेश करुणासागर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. आयचे हे दिवसांतूचे कुमटाचे एक प्रसिद्ध जावन आसलें एक वेंकटरमण देवस्थान. काही एक 500 वर्सांचे एक ह्या देवस्थानाक इतिहास आसा. 500 वर्सांचे पुर्वांतूच हांगा एक गोपालकृष्ण देवस्थान म्हणून सांगून हांगा मागशी एक प्रतीत आशिल्ली आनी रुक्मिणी सत्यभामा सहित गोपालकृष्णाल विग्रह पयलीं एक पूजन करता आशिल्ले आनी तें गोपालकृष्ण देवस्थान म्हणून आशिल्लें. ताजे काही दिवसां पुर्वींचे एक साधू गोकर्ण तीर्थक्षेत्राचेर वच म्हणून हांगा आयिल्लो आनी ताणें येवन हांगा
तागेले एक आराध्य देव अनुष्ठित सर्व श्रीदेवी भूदेवी सहित व्यंकटरमण देवाला एक आराधक करतले एक साधूत आणि त्या साधूनांचे तागेले एक देवा समेत हांगा ताणें वास्तव केलें. वास्तव करून घेवन हांगच्यान तो गोकर्ण वचया म्हणून सांगून भायर सरून गेलो. ताजे नंतर हांगचे एक गांवचे सीमे भायर वचयाक ताका मुखार वाट दिसना आसन पुन्हा हांगा येवन ताणें हांगा आपणाले एक देव दिवचे बद्दल हांगा आमगेले तेन्ना एक कमिटीचे महाजनानं ताका विनंती दवरली. ते विनंती ताणें मान्य करून घेवन थोडे तागेले एक नियम ताणें एक सांगचे नियम घालून घेवन आपण देव हांगा दिता अशें म्हणून सांगून ताणें देव हांगा दवरलो. आनी ताजे नंतर हांगा गोपाल कृष्ण व्यंकटरमण देवस्थान अशें म्हणून सांगून एक ताजे नंतर प्रारंभ जालें. आनी व्यंकटरमण देव हांगा आयिल्ले नंतरची सर्व उत्सवादी एक विशेष रितीन हांगा कार्य प्रारंभ जालें. तत्पूर्वी हांगा प्रथम जावं घेवन मुख्य प्रणाली म्हळ्यार व्यंकटरमणाले येद्राकेची मुख्य प्रणाली एक देवस्थान आसा. ते एक 500 वर्सां पुर्वांतूचे आशिल्लें तें देवस्थान. ताजे नंतर हांगा व्यंकटरमणाले हांगा सवार आयिल्ले नंतरची नित्यनैमित्तीक सर्व पुजा विनियोग विशेष रितीन चलच्याक प्रारंभ जालो. आनी प्रातः कालाचेर हांगा 6 ते 6:30 भितर निर्माल विसर्जन जाता. ताजे नंतर मध्यान पुजा रात्रीचे एक सायंकाळाचेर 8:30 वाजता एक रात्री पुजा ही एक क्रमप्रकार हांगा चलत आसा. तन्मध्ये हांगा पुष्कळ एक उत्सवादी कार्य घडत उरतात. आनी तांतूचे प्रति दशमी उत्सव आनी ताजे नंतर हांगा मुकुटी द्वारेश म्हण जाता, महारथोत्सव किंवा एक दिपोत्सव अशे पुष्कळ वर्धंती उत्सव हांगा जावन कल्याण उत्सवाचे सर्व कार्य हांगा आज पासून एक विजृंभणेन जायत आसात. हे सर्व कार्य परमात्मा अनुग्रहान आनी आमगेले संस्थानाचे गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे स्वाम्याले एक आशिर्वादानाचे एक वैभव रुपान हांगा ही सेवा परमात्मा आमगे अव्याहत जावंक घेवन घडोवन घेत आसा. ताजे नंतर हे ताणें आयिल्ले नंतर हे सर्व विनियोग हांगा प्रारंभ जाले नंतरचे गांवची एक अभिवृद्धी जायत गेले. आनी कुमटाचे आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजा वतीनं अति वैभवान परमात्मा विशेष रितीन प्रसन्न पूजा वगैरे घेत आसा हांगा अशें आमकां सांगच्याक किंवा पळोवच्याक भारी मनाक आनंद दिसता आसा. विबुधेन्द्र प्रिय वीर वेंकटेश सुधीन्द्र प्रिय वीर वेंकटेश विबुधेन्द्र प्रिय वीर वेंकटेश सुधीन्द्र प्रिय वीर वेंकटेश संयमीन्द्र प्रिय वीर वेंकटेश सर्वगुरु प्रिय वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश मंगलकारक वीर वेंकटेश मंगल महिमने वीर वेंकटेश मंगलकारक वीर वेंकटेश मंगल महिमने वीर वेंकटेश मंगलदासार्चित वीर वेंकटेश मुक्तिप्रदायक वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर 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 वीर वेंकटेश जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल पांडुरंग 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 आपद्बांधव पांडुरंग अनाथ रक्षक पांडुरंग आपद्बांधव पांडुरंग अनाथ रक्षक पांडुरंग
आपद्बान्धव पाण्डुरङ्ग अनाथरक्षक पाण्डुरङ्ग जय जय विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल 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 पाण्डुरङ्ग भक्तपोषक पाण्डुरङ्ग मुक्तिप्रदायक पाण्डुरङ्ग भक्तपोषक पाण्डुरङ्ग मुक्तिप्रदायक पाण्डुरङ्ग भक्तपोषक पाण्डुरङ्ग मुक्तिप्रदायक पाण्डुरङ्ग भक्तपोषक पाण्डुरङ्ग मुक्तिप्रदायक पाण्डुरङ्ग जय जय विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल 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 पाण्डुरङ्ग ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂಧು ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಳಗ 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 ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡರಿಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡರಿಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ 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 ವಿಠಲ ವಿಠಲ इथलं थाई आम्ही कुमटाचे श्री व्यंकटरमण देवस्थान पळयले आता एक सान विराम घेऊया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी आम्ही कुमटाचे श्री व्यंकटरमण देवस्थान पळयत आशिल्लीं.
वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश 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 कठारिधारी वीर वेंकटेश चक्रधारी वीर वेंकटेश कठारिधारी वीर वेंकटेश चक्रधारी वीर वेंकटेश दानवांतका वीर वेंकटेश भक्तरक्षका वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश अरविंद नयन वीर वेंकटेश सुंदर बदन वीर वेंकटेश अरविंद नयन वीर वेंकटेश सुंदर बदन वीर वेंकटेश वज्र किरीटधारी वीर वेंकटेश मनोहर रूप वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश श्रीदेवी रमण वीर वेंकटेश भूदेवी रमण वीर वेंकटेश श्रीदेवी रमण वीर वेंकटेश भूदेवी रमण वीर वेंकटेश पद्मा रमण वीर वेंकटेश लक्ष्मी रमण वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश आपद्बांधव वीर वेंकटेश अनाथ रक्षक वीर वेंकटेश आपद्बांधव वीर वेंकटेश अनाथ रक्षक वीर वेंकटेश भक्तवत्सल वीर वेंकटेश करुणासागर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश वीराधिवीर वीर वेंकटेश आताचे कुमटाचे पेंटांतुले वेंकटरमण देवस्थान पहिले कुंभापुराचे वेंकटरमण देवस्थान आतां मी श्री मठ म्हणून घेना पेते आसाची हे आमगेले रथबिदीन तो 500 वर्स दोरगेनो आशिल्लें देवस्थान 500 वर्सां किंता पयला रुक्मिणी सत्यभामा सहित गोपालकृष्ण देवस्थान आशिल्लें आनी हे देवस्थाना मुर्ती आमगेले मंडनाचे वैरी आसा मूलमुर्ती आनी हांगा एक तपस्वी मुनी दक्षिण काशी म्हणते आशिल्ले गोकर्णाक वता आसतना घुमटांत राबिल तो हांगा भायर एक अश्वथा कट्टे आशिल्ले ते अश्वथा कट्टेरी एक दिवस राबूंक कौस्तुभधारी तागे लागीं श्रीदेवी भूदेवी सहित वेंकटेशाल मुर्ती आशिल्ली ताका पूजा करगेन तशी तो गोकर्णाक वचका जाल्यार ताका मुखार वचचें जाल्लें ना आनी ताका स्वप्न दर्शन जावन तागेले अवसान लागायले म्हणले ताका एक निदर्शन येता तो परत आनी तेची अश्वथा कट्यार येवंक
हे देवस्थानाचे विश्वस्त लोकांक ते मूर्ती तागेले एक थोडे नियम सांगून घेवन आपण दित तुमकां आनी तुमी हे मुर्तीक पूजन करता म्हणून घेवन तो मुर्ती दिता. ती मुर्ती श्रीदेवी भूदेवी सहित लक्ष्मी व्यंकटेशाल मूर्ती आमगेल मंडनाचे मुख्य मूर्ती प्रधान मूर्ती आनी ती लक्ष्मी व्यंकटेश कौस्तुभधारी जावंक येना आसा. तशीच तो मुनी त्याची कट्ट्यारी वृंदावन असता जालो ते कट्टे देवस्थाना भायर आसा. आतां त्या कट्ट्याक बागल झटक म्हणून घेवन आमी उठलोक आपयताची. तशीच आमगेले देवस्थानांत 1981 प्रप्रथम जावन कुमटा उत्तर कन्नड की कर्नाटकांतूच प्रप्रथम जावन अतिविष्णू महायाग कार्यक्रम जालो. ते कार्यक्रम समाजाचे कल्याणा खातीर आनी आमगेले श्रीमद विद्याधीरातीर स्वामेल आयुर्वेद खातीर केल्लो. अति विजयमणेन अतिविष्णू महायाग संपन्न जालो. तशीच 1993 त्या इसवींत आमगेले स्वामेले चातुर्मास जालो. ते चातुर्मास न भूतो न भविष्यती रितीन घडोवन घेतले. हांचे स्वाम्याक वरकीची खुशी जाले. तशीच 2018 स्वर्णपल्लकी फेब्रुवारी महिन्यात रथसप्तमी दिवस समर्पण जाली आनी आमगेले लक्ष्मी व्यंकटेश देव स्वर्णपल्लिकीर विराजमान जावन स्वाम्याले हातान अर्पण जाले. तशीच 2011 ताम्राच्छादित आनी तशीच स्वर्णकलश स्वाम्याले अमृत हस्तान प्रतिष्ठा जाले. तशीच 2012 मुख्य प्राणदेवर म्हळ्यार मठाचे येद्राक हनुमान देवस्थान म्हणटाचे थंय फुल्ल ग्रेनेट घालून घेवन तशीच प्रदक्षिण प्राकार नाशिल्ले ते प्राकार रेडी कर घेवन अमृत हस्तान उद्घाटन जाली. 2016 आमगेले पुनर्प्रतिष्ठे जाल्ले रजत संभ्रम उडगासा खातीर आमी अतिविष्णू महायाग कार्यक्रम नियोजन केले. 15 दिवसाचे कार्यक्रम स्वाम्याले मार्गदर्शन आनी स्वाम्याले आशिर्वादान न भूतो न भविष्यती तशी घडले. तशीच वर्षाक हांगा दशमी गिंडी उत्सव, युगादी उत्सव, रामनवमी उत्सव, नरसिंह जयंती उत्सव टोटल 52 उत्सव आसाची. तशीच आमगेल्या मठांत वार्षिक महारथोत्सव 7 दिवस चलता. तशीच अनंत व्रत, तशीच कार्तिक पुनवे दिवस वनभोजन अशी 3 व्हड उत्सव चलताची. ते व्हड उत्सवाक गांव जेवण वरकी उरता. वनभोजनाक रथविधींतले पंचदेव विष्णू तीर्थाचे आमगेले मठा आडलितांत आशिल्ले वनाक वचूंक घेवन थंय प्रसन्न पूजा घेवंक घेवन तशीच धात्री हवन अन्नसंतर्पण जावन तशीच नगर प्रदक्षिणे येवन भायर सरताची. नगर प्रदक्षिण करून त्या देवस्थानाक देव येतात. अक्षत हेरदूस भांगरा पालखी उत्सव श्री लक्ष्मी व्यंकटेश भांगरा पालखेरी. तशीच श्री मुख्य प्राणदेव रौप्यर पालखेरी येवन रथबिधी आशिल्ले शांतेर कामाक्षी देवस्थान, म्हाळसा नारायणी देवस्थान, कावेरी कामाक्षी देवस्थान, तशी आमगेले ग्रामदेवी जावन आशिल्ले शांतिका परमेश्वर देवस्थानाक वचून अष्टाविधान प्रसन्न पूजा घेवंक घेवन तशीच परत देवस्थानाक येता. 1992 आमगेले चातुर्मास पूर्व युवा सेवा वाहिनी म्हणून एक युवा संघटने आमी केले. कसल्याक म्हळ्यार आमगेले मठाचे उत्सव कार्यक्रम आनी इतरे धार्मिक कार्यक्रमाक युवकाले एक मदत जावका म्हळ्या खातीर आमी एक युवा सेवा वाहिनी हे केले. त्या युवा सेवा वाहिनीन बरे रितीन कार्यक्रम एक ज्ञानसत्र आसले बरबरेची म्हळ्यार सामाजीक आनी सांस्कृतिक कार्यक्रम. तशीच विष्णू तीर्थाचे देवस्थानाचे हातूंत स्नेहकूट अशी विविध रितीय कार्यक्रम कर घेवन लोकां लेगीत प्रशंसेक पात्र जाल्लो आसा. तशीच आमगेले वरमहालक्ष्मी कमिटी म्हळ्यार महिला समिती तांणी दिवसाक देवस्थानांत कसलें काम आसलें की तशी शेनवारा दिवस रामरक्षा स्तोत्र
विष्णू सहस्रनाम आणि लक्ष्मी स्तोत्र हनुमान चालीस अशी पठणक वर्गेनो तांणी वरकीची मठाचे भजन चेडूमा भजन शिकोवचे असल कार्यक्रम वरकी तांणी नियोजन करते असाची आमगेले समाज बांधव ಒಟ್ಟು ರೀತಿನ हे देवालयाक कोण शरणागत जाता पळय देव केन्ना सोड दिलो ना आनी सोडवरकी दिना निदर्शन असले मस्तसाची आनी आमगेल समाजाचे ಒಟ್ಟು लोकांची एकत्रित जावंक न्हू तांगेल सहकारान देवस्थानाचे उत्सव म्हण एक कसले कार्यक्रम म्हण चंद्रितीन चलते आसा. हांव लक्ष्मीदास नारायण नायक मक्तेश्वर वेंकटरमण देवस्थान कुमटा तशीच नरशिंवण्णप शानबाग गोळी उपाध्यक्ष वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी तांणी कुमटा तशी विष्णू बाबू शानबाग आनी जॉयंट सेक्रेटरी म्हणजे ट्रस्टीची वेंकटरमण देवस्थान कुमटा आनी आमगेले अध्यक्ष जावन आशिल्ले वसुदेव यशवंत प्रभू वैभाटी मुक्तेश्वर कुमटा. मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेशाक तशीच परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याक चरणाक तशी पटशिष्य श्री विद्याधीश स्वाम्याल चरणाक वंदन करताची मेगेल एक दोन उतरां सांगता. तशीच हे आमगेल देवस्थाना बद्दल विडियो ग्राफी करचे आयिल्ले स्पंदन टीव्हीच्या वरकी अनंत धन्यवाद.
वೀक्षकांनो आमी देवदर्शन कार्यक्रम मुखेन मस्तीतल देवस्थान तुमगेले मुखारी हाडूक आमकां साध्य जालें आनिकेची आमगेल समाजाचे देवस्थान मस्त आसाची आतां उत्तर कर्नाटकाचे कुमटा गांवां आशिल्ले श्री वेंकटरमण देवस्थान आजी आमी तुमकां हांतो दाखयले कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार Devagiri Tea presents Devadarshan.